Start. Thank you. Wysypiecie kolejną kamcie dołączać świętego poczytać cień powitać nowiami. उसर्गीच्या बाप्पा तुका आर्गां आनी महिमा दिता वाखाणटा बाप्पा आयच्या दिसा खातीर बाप्पा आयज एक भयण देवाचें उतर दिवंक आयज पयली क्लासी स्टार्ट करता जायतीं भाव भयणां क्लासीक येवं आनी देवाचें उतर आयकूंक बाप्पा तिच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मो उलयतलो बाप्पा आनी हें उतर बाप्पा सगल्यांच्या काळजांत आमी आमच्या काळजांत रिकोन आनी तें सत्य आमी उलोवंक देवाच्या उतरान आमी चलोंक आनी सगल्या भाव भयणांक मोगान आमी चोवंक हो मोग बाप्पा आमच्या काळजांत सदांकाल आसूं आनी बाप्पा तुका आर्गां आनी महिमा दिता जितलें आमी देवाचें उतर आयकतात तितलें तूं आमकां जायतो आमच्या काळजांनी मोग ओतता बाप्पा बाप्पा तुज्या मोगाच्या उतरान बाप्पा सगल्यांची मनां काळजां तूं इतलो आमकां हंबल करता एक ल्हानविकायेन चलोंक तूं आमकां दिता सो आयज ही भयण आमकां तुजें उतर दितली ताच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मो तूं उलयतलो बाप्पा जेजू तुवेंनूच दिला हो पवित्र आत्मो आमकां सो ही सगलें देवाचें उतर तुजें उतर आमकां दिता तें आमी काळजान बागोवंक आनी जीं हिंगा भाव भयणां एकठांय जातात तांचेय काळजांनी उतर विकून बाप्पा आनी तिवूय तें उतर दुसऱ्या भाव भयणांक दिवं आनी जायतीं भाव भयणां तुजें उतर आयकोन आपलें जिवीत बदलूंक बाप्पा आनी सदांच तुज्या मोगान आमी रावंक आनी एकामेकाच्या मोगान रावंक आनी एकामेकाक भोगसणें दिवंक बाप्पा बाप्पा हें धाकटेशें मागणें हांव तुका करतां तुज्या एकल्याच पुताच्या नांवान तुवें आयकोन घेतला म्हूण तुका आदींच फुडें आर्गां आनी महिमा दिता थँक्यू लॉर्ड थँक्यू होली स्पिरीट Amen. Thank you, थँक्यू Jesus. मम्मी Amen. Amen. Thank you, Abba Father. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you for taking over. Lord, thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. You are going to teach us something new today. And thank you for convicting our heart. Thank you for helping us to make a correction, to renew our mind according to your word of God. Thank you for renewing our mind. Thank you for giving us soul bath each and every day, cleansing us each and every day. Thank you, Holy Spirit, for taking complete authority and for giving the examples and for making this teaching very easy to understand. Lord, I thank you and I praise you for this beautiful opportunity, for this desire. And I thank you for each and every one who are participant over here who are going to listen to the word. Thank you, Lord. Thank you for each and everything. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord, Sister प्रेज Nidhi, sister. Praise Yes. Jesus. So आम्ही हे जायते पावटी हे मोन्नेच्या पुस्तकातले आयकलां न्हू Proverbs 18:21 जीवित आणि मरण आमचे जिबेर आसा. Correct? Yes, Thank you, sister. Jesus. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Thank you, Jesus. Sister Nancy वाचता कोंकणीन? Yes, sister. Thank you, Jesus. तूं कितें उलोयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय. Amen. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. So पवित्र पुस्तक, पवित्र आत्मा सांगता आमकां की आमच्या उतराचो परिणाम आमी मानून घेवंक जाय. जे वेदर आमी आतां आमची जीब, आमची उतरां जावन आसा एक कंटेनर. इधर त्या कंटेनराक सबस्टन्स आमी कॅरी करता जिवीत ओ मरण, लायफ ओ डिस्ट्रक्शन. थँक यू, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Every day, आमचे थँक यू जीजस आमचे जिवितांत देव कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडटा वो आमचे फॅमिली सगळे आमी तांचे वयर जिवीत उलयताय वो तांचे वयर मरण उलयताय वो आमचे जिविता वयर आमी जिवीत उलयताय वो मरण उलयताय एग्जाम्पल आतां आमी कोणाकूय हॉस्पिटलान बॅड करूंक गेली आनी तो मनीस सारको होपलेस कंडिशनाक आहा ओके आनी तूं त्या मनशाक सांगता आय देवा तुजे भाशेन आनिकूय मनीस आहलो म्हज्या शेजाऱ्याक तो मेलो सेम सिकनस जाल्ली आतां तूं कितें करता त्या मनशाक जिवीत दिता वो भिरांत दिता डेथ दिता Birant. भिरांत दिता रायट तूं तेका डिस्करेज करता तूं तेका आनी भिरांत दिता पूण जेन्ना तूं त्या मनशाक म्हणटा यू नो थँक यू जीजस तूं काय बरो दिसता जेजूच्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली तूं ताका जेजूचो गॉस्पल दिता गूड न्यूज दिता तूं तेका एक होप दिता एनकरेज करता जाल्यार त्या मनशाक एक होप मेळचो ना Yes. थँक यू जीजस सो चॉयस एवरी डे आमचेशी आसा रायट थँक यू जीजस आनी जेम्स न्हू आमकां बरे भाशेन सांगता जेम्स म्हणटा जेम्स 3:5 आमकां जेम्स सांगता बूक ऑफ जेम्स की आमची जीब न्हू ल्हान सांदो करो पूण आमचे जिबेन न्हू आख्खे रानाक उजो लायताय तितलो पदवी आसा जायना आमचे जिबेंतल्यान आमी कोणाक डिस्करेज करूंक जायना आमचे जिबेंतल्यान आमी मरण उलोवपाक जायना नेगेटीव उलोवपाक जायना जाता न्हू थँक यू जीजस आनी ही जीब येयनी उतरां हूंय प्रोड्यूस जाताय आतां आमी जिबेंतल्यान ही उतरां उलयताय ती न्हू ती हूंय प्रोड्यूस जाताय मन ओके आनी कोणी सांगता थँक यू जीजस ही उतरां हूंय प्रोड्यूस जाताय फॅक्टरी हूंय आहा ह्या उतरांची supernatural spiritual realm Okay, thank you, Jesus. Okay, sister. Matthew 12 घेवशी 34 yes and 35. Matthew 12, Matthew 12 34 and 35, please. okay Thank you, Jesus. पुरुषाच्या पिल्ल्यानो तुमी वायट जावन तुमच्यान बरें उलोवंक कशें जातोलें काळजांतलें बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता हा हुंयच्यान बरोन आसता तें भायर सोदता काळजांतलें काळजांतलें तुवें केन्ना आयकिलां सिस्टर नॅन्सी आमी जायते फावटी हे डायलॉग मारताली थँक यू जीजस जेन्ना राग येता न्हू त्या मनशान लायक काळजान हा तितलें भायर काडलें इतलो तेंप तूं काळजान धरून आहलो आनी जेन्ना तुका राग येता तेन्ना सगळें भायर सरना yes sister सो उतरां हूंय प्रोड्यूस जाताय काळजांत काळजान वाच फुडें वाच सिस्टर ओके बरीं मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतलीं बरें काडटात वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडटात amen thank you Amen. jesus Sister Anna, would you like to read English? Yes. James 34. You snakes, how can you say good things when you are evil? For the mouth speaks what the heart is full of. 35. A good person brings good things out of a treasure of good things. A bad person brings bad things out of a treasure of bad things. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So ही उतरां हुंयसून भायर सरताय From काळजांतल्यान. the heart. For the From the mouth, heart. yes, for the mouth speak what heart is full of. जे काळजान भरलोलें आहा तेंच तोंडांतल्यान भायर सरता. थँक यू जीजस सो आतां न्हू प्रॉवर्ब्स 18:21 पोत्तून या आनी ही स्क्रिप्चर न्हू आमी ओही म्हणया थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू आता हिंगा सांगता
Death and life are in the power of tongue, and and they that love it shall eat the fruit thereof. Thank you, Jesus. Okay, आता ही स्क्रिप्चर न्हू हांव ही म्हणटा लायफ एंड डेथ जिवीत आनी मरण आमचे उतरांचेर हा जे आमचे काळीज प्रोड्यूस कोत्ता. सो हिंगा दोन वस्तू जाताय. ओके, उतराचें प्रोडक्शन जाता आनी उतराचें प्रोडक्शन हुंयसोन जाता काळजांतल्यान जाता आनी देवाचें उतर सांगता आमकां जें तुज्या काळजान हा तें तुज्या तोंडार येता. थँक्यू जिजस. सगल्याक अंडरस्टँड जाता न्हू. जायते फावटी आमी नोट केला जेन्ना आमकां राग येता तेन्ना काळजान आहा तितलें भायर सरनाय म्हणनाय आमी. थँक यू जिजस. सो ही उतरां न्हू एवरी डे काळजांतल्यान भायर सोत्ताय आनी हे उतराक न्हू जिवीत आनी मरण दिवपाची शक्ती हा. थँक यू जिजस. आनी आयज न्हू आमी हेजे वयरूच शिकया. ओके, थँक यू लॉर्ड. सो आमी न्हू जेनेसिसान या. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू जिजस. जेनेसिसान वयशनो पयलीं न्हू सिस्टर थँक यू जिजस एक स्क्रिप्चर घेवशी. थँक यू होली स्पिरीट. प्रॉवर्ब्स 12 घेशी. येस. Proverbs 12:18. Thank you, Jesus. ओके. ओ विचारी उतरां तोरवारी भाशेन तोपतात, पूण शाण्याची जीब पेकोवणी हाडटा. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ विचारी उतरां तोरवारी भाशेन तोपतात. सारकें सिस्टर नॅन्सी? होय. पूण शाण्याची जीब पेकोवणी दिता. Sister Yes. Anna, would you like to read? Proverbs 12:18. Thoughtless words can wound as deeply as any sword, but wisely spoken words can heal. Amen. Amen. Thank you, Jesus. आणि आमी केन्ना रियलायज केला हे दिसाक आमी कितली थॉटलेस वर्ड्स उजार कोत्ताय ती. हिंगाचो देवाचें उतर सांगता थॉटलेस वर्ड्स कॅन वूंड as deeply as an sword एक तोरवारी भाशेन but wisely spoken words can heal. आनी जायते पावटी आमकां पयलीं संवय आहलोली न्हू आमच्या भुरग्याक म्हणपाक यू आर गूड फॉर नथींग. तूं बोटो. यू आर अ लूजर. वो आमच्या फॅमिली मेंबराक कोणाक म्हणपाक तुजेशी आनी कितें जाता. तूं शिकपाकूय बरो ना कित्याकूय बरो ना. करेक्ट. यू आर अ लूजर. जायना आहलें पयलीं. Yes, sister. एक खंयच्या सब्जॅक्टान वीक आहा जाल्यार त्या सब्जॅक्टान आरे कितें रे कितलो तेंप तुका शिकोवपाक जायो. सारको बोंडो. इवन स्कुलान. सिस्टर सिस्टर एक बाय ल्हान आहाले ताक आले दिसता आनी तेणे न्हू ते सदां आउट ऑफ 10 घेताले आनी ते एक दीस 9 out of 10 घेवन येयले डिक्टेशनाक. हांवें कितें म्हणलें तेका तूं सारकें हड्डो बटाटो मुगो म्हणून पूण बोगूस जेजो आय कॅन्सील दॅट वर्ड आनी म्हाजे चेडूं आयज जायते शिकले. Thank you, थँक्यू Jesus. Thank you, प्रेज Jesus. Thank you, Holy Spirit. So जेन्ना आमी भुरग्याक वो आमचे इवन घराच्या खंयच्या मेंबराक आमी म्हणटाय तूं कित्याक कोता येना तूं आहा म्हणून आहा. ओके. थँक यू जिजस. जेन्ना आमी हे मनशाक हे रिपिटिवली म्हणटाय न्हू तो मनीस न्हू तें बिलीव कोत्ता. इफ सपोज एक खंयचो भुरगो एक एरियान वीक आसा एक सब्जॅक्टान वीक आसा आनी आमी तेच सब्जॅक्टान लागून त्या भुरग्याक आमी किंटा म्हणटाय तूं आनी शिकपाक पावता तूं आनी पास जातलो तूं सारको बोटो. वो खंयचे कोणूय कामाक लागून लायक इंटरव्यूवाक वयता इंटरव्यूवाक पास जायना आमी म्हणटाय तुका आनी काम मेळटलें. यू आर अ लूजर गूड फॉर नथींग. आनी जेन्ना इवन जेन्ना आमी कुकींग कोत्ता आमी म्हणटाय म्हजेशी आनी कुकींग जातलें म्हजें कुकींग सदांच सारकें जायना. केन्ना मीठ सारकें पडना केन्ना टेस्ट येयना. म्हणटाय न्हू हीं उतरां. सो जेन्ना आमी उतरां म्हणटाय न्हू स्टुपीड गूड फॉर नथींग ती न्हू तो मनीस न्हू तें मानून घेता. तो मनीस तें बिलीव कोत्ता आनी तो न्हू तें मनीस तो नेचर एडाप्ट कोत्ता. आनी तो म्हणटा हांव आनी शिकोन कितें करूं ऑलरेडी हांव बोटो. म्हाका आनी काम मेळटा. जायते पावटी आमी कामां आसतना लायक म्हणटाय कितें जातो म्हूण जाण कोण म्हज्या फ्युचराचें.
हांव रिटायर जातलो फस्टूच आमी नेगेटीव कन्फेस करता सारकें कित्याक आमची मायंड सेट जालो आहा ते भाशेन थँक यू जिजस आनी जेन्ना आमी हें कन्फेस करता तोच आमचो नेचर जाता आमी तें बिलीव करता स्पेशली ल्हानपणींच्यान भुरग्याक तुवें फकत म्हणलां यू आर गूड फॉर नथींग यू आर तूं बोटो तुज्यान आनी जावचें ना तूं केन्नाच सुदरोचो ना सो तें न्हू भुरगो तो नेचर एडॅप्ट करता तो बिलीव करता कित्याक वर्ड्स हॅव पावर Thank you, Jesus. Ingatwe sangla thoughtless words can wound as deeply as a sword, but wisely spoken words can heal. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. सिस्टर निकिता जायते पावटी आमी अशें म्हणटात तो सारकी तेजे पांचचे भाशेन जाला तेका राग येता रोखडोच आनी तें जायते पावटी आमी म्हणजे भुरग्यांक तें म्हणटा सारकें तेजे मांयचे भाशेन जाला पाद्रियां भाशेन जाला सो आमी कितें कोत्ताय त्या भुरग्याक एक्सेप्ट करूं लायता म्हणजे तेंच नेचर घेवपाक लायक Correct. तेंचे भाशेन Correct. Thank you, Jesus. आनी हेजेरूच न्हू एग्जाम्पल दिता कित्याक न्हू हो नेचरूय न्हू आमकां जेनेसिसान दिसून येता Thank you, Jesus. Sister Nancy, Genesis 2 घेवशी Genesis 2 verse 19, sorry. ओके Thank you, Jesus. सर्वेस्परा देवान जमनी वेलीं सोगलीं जनावरां आनी अंतरोला वेलीं सोगलीं सुकणीं रोचलीं तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशाशीं हाडलीं दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेच नांव तांकां पडटलें आसलें Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Sister Hannah. In Genesis 19, so he took some soil from the ground and formed all the animals and all the birds. Then he brought them to the man to see what he would name them. And that is how they all got their names. Amen. Thank you, Jesus. आता हिंगा देवाचे उत्तर सांगता देवान आदामाक सोगलीं जनावरां हाडून दिली कितें करपाक नांव दिवपाक सारकें आनी आदामान सगल्या जनावरांची नांवां दवरलीं करेक्ट स्क्रिप्चर आमकां सांगता न्हू आदामान सगल्या जनावरांची नांवां दवरलीं आनी जशें तेणें जनावरांची नांवां दवरलीं तोच त्या जनावराचो नेचर जालो रायट टील डेट टायगर लायन म्हणल्यार आमच्या तकल्यान कितें येता एग्रेसीव रायट Yes. स्नेक डॉग थँक यू जीजस सो ताणें कितें केलें तांकां नांवां दवरलीं करेक्ट ही नेम देम कित्याक बापान सांगलें तेका जनावरां हाडून दिलीं आनी ताका सांगलें तूं तांकां नांवां दी म्हणून आनी एडमान नांवां दिलीं आनी तो तांचो नेचर जालो सो टील डेट ती नांवां आमी उजार करता आनी तेंचो नेचर आमकां खबर आसा सो जितले फावटी आमी भुरग्याक म्हणटा यू आर गूड फॉर नथींग यू कॅनॉट डू एनीथींग तूं कित्याक कोता येना तूं कित्याक तूं नाल तूं बोंडो तुज्यान आनी कितें जाता तूं हिंगाच आसतलो तूं केन्ना लायफाक वयर पावचो ना मागीर तें कितें जाता ती एक्सेप्ट करता आनी तांचो नेचर जाता जायते पावटी थँक्यू जिजस सर्टन सब्जक्ट वीक लागता भुरग्यांक आनी तेच सब्जक्टा वयर जेन्ना आमी तांकां आमी तांकां म्हणटाय तुज्यान हें केन्नाच जावचें ना सो ती मानून घेताय वय हो म्हजो विकस सब्जक्ट ती कन्फेस करताय वय हो म्हजो विकस सब्जक्ट म्हज्यान हो सब्जक्ट म्हाका हार्ड लागता म्हजेशीन जायना इवन जेन्ना आमी कुकींग करताय क्लिनींग करताय थँक्यू जिजस आमी म्हणटाय ओ एज जाता आमी म्हणटाय आतां म्हजी एज जाली आतां म्हाका बॅक पेन जाता नी पेन जाता सो तोच आमचो नेचर जाता करेक्ट थँक्यू Yes. जिजस एक पाटी एज जाली आमी म्हणटाय ओके 30-40 प्लस जाली आतां तूं हाडांक लागून कॅल्शियम घे चड चल नाका चड बँड जायनाका आनी तें उरता सारकें. न्हू तें उरता आनी मागीर तोच स्वभाव जायना आमचो तोच नेचर जायना आतां बिश्टें बँड जाता आसतना बिश्टें मागीर येयना तकल्यान तोवूय येयना आमच्या तकल्यान डावट्स घेवन येता
थँक यू जीसस. आनी हिंगाय न्हू आदावान जेन्ना तांकां नांवां दिलीं, देव न्हू ताका ट्रेन कोत्तालो, देव ताका शिकोयतालो, जिबेची पदवी ताका शिकोयतालो. ओके, आमी जायते पावटी न्हू आमचे दिसपटे जिवितां आमी इतली अनवॉन्टेड उतरां उलयताय, थॉटलेस उतरां उलयताय, जशें प्रॉवर्ब्स 12:18 आमकां सांगतालें, ओ विचारी, विथआउट थिंकींग, थॉटलेस वर्ड्स. आमी म्हणनाय जायते पावटी आयज कॉफी पिना जाल्यार मुकोन जावपाना, हांव मोत्तोलो, ओ आयज ती हांव केक खायना, ओ आयज म्हाका तें खावपा मेळना जाल्यार मुकोन जावचें ना. I'm dying to eat a piece of cake. Oh, I'm dying to drink coffee. म्हणनाय म्हणटा आसता. भायल्यान कितली गरमी आहा, म्हाका हीट स्ट्रोक येयल्यार येयली. कितले थंड सारकें. आहा, शिवर थंडी जातली. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना आमी हें उलयता, आमी कितें रिलीज कोत्ता? जिवीत, डेथ. डेथ, डिस्ट्रॅक्शन. आनी आमकां दिसता सैतानाक ही लँग्वेज कोणना, सैतानाक ही ट्रेंडी. कित्याक सैतानान न्हू हो पॅटर्न सेट करून दवरला आमच्या लँग्वेजीन. आमकां दिसता की हे लायक हे जस्ट फ्रेसीस लायक लायक अ ट्रेंडी फ्रेज लायक सगळीं म्हणटाय आमी म्हणटाय. पूण आमकां देवाचें उतर सांगता जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आहा, आनी जें कितें तूं उलयता ताचो परिणाम तुका भोगचो पडटलो, रायट? तुका मानून घेवचो पडटलो. यू हॅव टू येस सिस्टर. एक्सेप्ट. थँक यू जीसस. आनी जायते पावटी आमकां दिसता सैतान हॉलिडेयांक गेला. इवन जायते पावटी आमी म्हणटाय आमी फकाणान म्हणटाय, पूण सैतान फकाणांनी घेयना. तो रावता. कित्याक तेका पदवी पावर ना, तेका जाय आमचे जिबेंतलें उतर. कित्याक पदवी देवान कोणाक आपल्या सारको रचला? आमकां, रायट? स्पिरिच्युअली इन स्पिरीट आमी देवा भाशेन हाय, रायट? जेनेसीस 1:26 आमकां सांगता, नाव लेट अस क्रिएट them in our image and likeness. So in spirit आमी देवा भाशेन हाय, आनी देवान हो संवसार कसो रचून हाडलेलो? उतरान. उतरान, करेक्ट? थँक यू जीसस. सो आतां न्हू, थँक यू. येस सिस्टर नॅन्सी. सिस्टर निकिता जायते फावटी आमी अशेंय म्हणटाय, तूं पोडश्या थिंगा म्हणटाय म्हणजे वयता तेन्ना. सो हांव ऑलरेडी हें कोत्ताय, तूं पोडशी, तूं सांबाळून वोस. म्हणजे भिरांत दिताय मोतीं, पूण आमकां कोवना तें. आमचें तें चालता कशें उतरां जालें, पूण आमी तें पोवपाक जाय, वो चिंतून पोवपाक जाय, तें आमी जिवीत उलोयताय वो मरण उलोयताय तें तेन्ना. थँक यू थँक जीसस. यू. करेक्ट. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. आतां न्हू दिस इज कंप्लिटली अ न्यू रेवलेशन. म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयला तें हांव शेअर कोत्ता, ओके? आतां हांवें फर्स्ट स्क्रिप्चर कित्याक शेअर केल्ली, जेन्ना एडम जनवाराक नांवां दितालो न्हू तेन्ना देव तेका ट्रेन कोत्तालो, आनी तोच न्हू ते जनवाराचो नेचर जालो. एक्झाम्पल आतां टायगर म्हणल्यार आमच्या मोतीन येता, लायन म्हणल्यार आमच्या मोतीन येता, रायट? एग्रेसीव सारको, भिरांकूळ सारको, करेक्ट? आतां डॉग म्हणल्यार आमचे मोतीन कितें येता? क्यूट, नायस, डोमेस्टीक, रायट? लोकलो हय नेचर येयना? येता. थँक यू जीसस. सो आतां न्हू, थँक यू जीसस, हांव स्क्रिप्चर शेअर कोत्ता. हिंगा न्हू देवाचें उतर सांगता, जेन्ना देवान एवेक क्रिएट केल्ली आनी आदामाक क्रिएट केल्लें, तेणें न्हू एवेक नांव दिवंक ना, ओके? येस. वाचची सिस्टर नॅन्सी, कोंकणीन कितें आहा तें. या. थँक यू जीसस. दादलो बायल तांकां रोचली, ताचेर आशिर्वाद घालो, आनी त्या दिसा तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें. Amen. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. तांकां कितें नांव दिलें? मनीस म्हणून, कोंकणीन हा. Yes. सिस्टर, कॅन यू रीड दिस? Yes, Genesis 5:2. He created them male and female and blessed them and named them both Adam, man, at the time they were created. Amen. थँक यू जीसस. सो तांकां दोगांयकू कितें नांव दिलें? एडम, Adam. करेक्ट? डिफरंट ट्रान्सलेशन आमकां डिफरंट सांगता, लायक ह्युमन बींग ओ ह्युमन कायंड. थँक यू जीसस. पूण एवेक नांव आसना, कन्फर्म, रायट? तिका Yes. बोथ ऑफ देम वर कॉल्ड एडम. इवन केजेवी वाचल्यार आमकां सांगता मेल अँड फिमेल क्रिएटेड
he them and bless them and call their name Adam in the day when they were created. Okay? आणि केन्ना Adam Eveक नाव दिता जाणा तुम्ही जेन्ना ती disobedient जाताय न्हू when they sinned, when they disobey, जेन्ना ती पातक आदारताय, जेन्ना ती disobey कोत्ताय देवाचे उतर आणि देव कर्स कोत्ता, right? जेन्ना ती स्पिरिच्युअली मोडटाय जेन्ना ती स्पिरिच्युअली देवा कडच्यान पयस वयताय तेन्ना न्हू एडम रियलायज जाता जिवीत आनी मरण जिबेर आनी तो एवेक आपल्याचे पोतिनीक एवेक तो नांव दिता ईव म्हणून मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग तो कितें उलयता आपल्या बायलेचेर जिवीत उलय. जिवीत उलयता ओके शेअर कोत्ता स्क्रिप्चर इट इज इन जेनेसीस 3 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy, तू वाचशी पयली. Sorry, I'm muted having stuff. Thank you, Jesus. Yeah, वाच. Thank you. आणि तूं जमनीत परत वचो पर्या तुज्या कोपलाचो घाम वारोवन तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय कित्याक त्याच जमनींतलो तुका काडलोलो तूं दूल आनी परत तूं दुल्लींत वेतलोय दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय इमेन Amen. थँक यू So तो आपल्या पोतिनीचे कितें उलयलो जिवीत उलयलो जिवीत उलयलो कित्याक ताका ऑलरेडी देवान ट्रेन केल्लो ताका उतराची पदवी समजलोली जेन्ना ताका देवान जनवराची नांवां सांगलोली अकॉर्डिंगली तांचो नेचर जालोलो सारकें हय इवन आयज देखून आमी जेन्ना आमचे भुरग्याक वा आमचे गोरकाराक वा आमचे नेबराक वा आमचे फॅमिली मेंबराक जेन्ना आमी नांवां दवरता यू आर गूड फॉर नथींग तूं बोंडो तुज्यान आनी कितें करूंक जाता तूं आनी केन्ना लायफान वयर सरतलो तें कितें जाता मागीर नेचर जाता करेक्ट कित्याक आमी जिवीत उलयनाय आमी डिस्ट्रक्शन उलयता थँक यू येस जीसस थँक यू जीसस येस सिस्टर एना Genesis 19, you will have to work hard and sweat to make the soil produce anything until you go back to the soil from which you were formed. You were made from soil, and you will become soil again. 20. Adam named his wife Eve because she was the mother of all human beings. Amen. थँक यू जीसस सो हिंगा आमकां क्लियरली दिसूंक येता फर्स्ट तिका नांव आसोंक ना पूण जेन्ना तेंचेर कर्स येयलो ती स्पिरिच्युअली डेड जाली थँक यू जीसस जेन्ना ती कोरसोल्ली तेन्ना एडमान रियलायज केलें उतराची पदवी कित्याक हो संवसार ताचो फेलोशीप आहलोलो न्हू बापाशी दर एक दीस बाप तेचेशी येवन ते कडेन उलयतालो टायम स्पेंड कोत्तालो सारकें येस सो क्रिएशन देवान हो संवसार कसो रचलेलो उतरान रायट जे कितें दिश्टी पडना थिंगा सोडले वस्तू हाडून ताणें फिजिकली क्रिएट केल्ल्यो सारकें सो एडमाक हो यू नो जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आहा ते ताका तें रियलायज जाल्लें अंडरस्टँड जाल्लें तो तें शिकलोलो बापान ताका शिकयल्लें सो तो इमिडियटली आपल्याचे बायलेचेर लायफ उलयता तो म्हणटा हिंगा शी वॉज थँक यू जीसस एडम नेम्ड हीज वायफ ईव बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल ह्युमन बींग ऑल लिव्हिंग थँक यू जीसस सो ताणें जिवीत उलयलें रायट हय थँक यू जीसस आनी एक्झॅक्टली बाप आतां आमी जेनेसीस 1 हितून गेल्यार थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू जीसस सिस्टर नॅन्सी 1 to 3 गे
Okay. Genesis 1, 1 to 3. No? Yes, please. Yeah. Thank you, Jesus. ओरोंबाक देवान सोर्ग आणि प्रितूम रुचली. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर कोलकोलांत बुडलोलो आणि देवाची शोक्ती उदकां वयर वचताली. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आणि उजवाड जालो. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Yes, sister. Genesis 1. In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water. Then God commanded, "Let there be light," and light appeared. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So, थिंगा बापाक सगळे दिसताले राईट डार्कनेस आहलोली सगळे आहलेले ताणे म्हणलें डार्कनेस पयस सर उजवाड जाव ओ तो ना. उलयलो जें कितें ताका पळोवपाक जाय तें उलयलो Command केले त्याने. कमांड केलें राईट वॉट ही वॉन्टेड टू सी नॉट वॉट ही वॉज सीइंग जें कितें ताका दिश्टी पडटालें द अर्थ वॉज फॉर्मलेस थँक यू जीजस शेप आसना आकार आसना काळोख आहलोलो पूण तो ताणें म्हणलें सारकें शेपीर जाव काळोख पयस सर आनी उजवाड जाव तो हें उलयलो ना ना. तेणें कमांड केलें उजवाड जाव आनी उजवाड जालो सेम एडमान कितें म्हणलें शी वील बी कॉल्ड ईव रायट मदर ऑफ ऑल लिवींग तो कितें उलयलो जिवीत उलयलो रायट आनी आयज पासून पवित्र आत्मा आमकां सांगता जेन्ना आमचें सिट्युएशन सांगता स्टील वर्स जेन्ना आमकां सगळे वदान सांगता होपलेस जेन्ना आमकां कांयच दिश्टी पडना आमी आमचे प्रॉब्लमाचेर फोकस दवरूंक जाय वो आमी सल्युशनाचेर फोकस दवरूंक जाय देवान संवसार घडलो वस्तू आपयल्यो आमकां हेब्रू 11:3 सांगता स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आसा ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक सावन देवान तें फिजिकल वर्ल्डान हाडलें सो एवरी डे आमकांय गरजेचें स्पिरिच्युअल वर्ल्डानसून फिजिकल वर्ल्डान हाडपाक आनी ते टूल कोणाशी हा बापाशी हा वो आमचेशी हा आमकडे हा. आमकोडे हा जिबेर हा रायट सो Yes. इम्पॉर्टंट फॅक्टरी क्लीन आसपाक Yes. उतराची फॅक्टरी आमचे काळीस ती जावन आसा माती रायट आमी बरी सीड माती. शिकताय सो Yes. आमकां गरजेचे आमी आजुनी हुंचे जमनीर आहाय ते आजुनी बिटरनस घेवन आहाय हेट्रड घेवन आहाय आजुनी देवाच्या उतराची समजवणी ना थँक यू जीजस आनी दिसपोटी आमची मोनाची न्हवसोणी जाता आमची सॉयल क्लीन जाता आमची मायंड क्लीन जाता थँक यू जीजस दर एक दिसा इवन तुका गोलायत सांगता हांव आहा तुजे प्रॉब्लेम सांगता हांव व्हडलो पूण आमी ते प्रॉब्लमसाचेर फोकस दवरूंक जाय वो जे देवान केलें ते भाशेन सेम कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकें रुचलें इन स्पिरीट आनी तोच जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा सो एवरी डे आमकां गरजेचें जिवीत उलोवपाक Yes, Lord. आनी जायते पावटी न्हू हो क्वेशनूय येता आतां सपोज कोणूय म्हणटा न्हू सपोज कोणाकूय वूंड आहा ओके एग्जाम्पल कोणाकूय पांयांक वूंड आहा ओ लायक थोंडी जालो आहा ओके थोंडेचोच एग्जाम्पल घेया कित्याक तो चड खोकली मारता वो ताळो बसल्यार कळटा न्हू रोखडे मनशाक होय. कळटा न्हू रोखडें म्हणनाय अरे कॉफ कोत्ता वो ताळो बसला सो हे सिम्पटम्स रोखडे दिसता न्हू आनी तूं देवाच्या उतरान आहा ओके आनी तूं म्हणटा ना आहलेले फॅक्ट्स बट बाय द विन्स एंड स्ट्रायप्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लिटली हील्ड Yes. तूं उलयता जें तुका हाडूंक जाय तें फ्रॉम द स्पिरिच्युअल रॅम होय. कित्याक तेकोणी साल्वेशन ऑलरेडी आमकां दिलां देवान सांगलां की आपणें तुजी सगली सिकनस तुजी सगळे पात घेवन आपणें तुका आपल्याची डिवायन हेल्थ दिल्या
सल्वेशन दिलां ओके. हय. जरी तर एक मनशाक सांगता आनी तो मनीस म्हणटा हो आनी कितें हो आजुनूय तेजो ताळो पडलो आहा ओ यू नो तेजो वूंड ब्लीड जाता तो कॉफ कोत्ता हो फोट मारता म्हणनाय हय. लोकांक दिसना लायक तो मनीस फोट मारता म्हणून सो हे क्वेश्चन्स न्हू पयलीं म्हाकाय येताले पूण जेन्ना न्हू पवित्र आत्म्यान म्हाका ही स्क्रिप्चर दाखयली थँक यू जिजस सिस्टर 2 Corinthians 4:18 वाचता. वाच सिस्टर या. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मोन लायना पूण दिश्टी पडोनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडोनात त्यो सासणाक तोखतात. Amen. Thank you, थँक यू Jesus. जिजस 2 Corinthians 4:18. For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, थँक but यू what जिजस cannot be seen lasts forever. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So आमी हिंगा कितें उलयतां? Faith उलयतां, right? Yes. And we are bringing that thing, you know, from the spiritual कित्याक देवाचें उतर सांगता आमकां Ephesians 1 आमकां spiritually blessed केलां. Hebrew 11:3 आमकां सांगता देवान हो संवसार रचलो स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतल्यान ताणें फिजिकल वर्ल्डान हाडलें आनी तीच पदवी जी बापान आपल्याचे जिबेंतल्यान उजार केली तीच पदवी आमचे जोण एकल्याचे जिबेर आहा आनी तीच पदवेन आमी कन्फेस करता आमी आमचेर भावार्थ उलयता आनी फोट म्हणजे कितें डिसिवींग रायट पूण हें रिटन वर्ड रायट आमचेशी आहा आनी आमी कित्याक कन्फेस करता सिस्टर नॅन्सी 13 घे 2 Corinthians 4:13 Okay. Okay. हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें मेळटा तेंच भावार्थाचें मोन आमकांय आसा देखून भावार्थ धरून आमी उलयता. Amen. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So जितले फावटी आमकां सिम्पटम्स दिसता सगलो प्रॉब्लम कांयच चेंज जावना सगळें दिसता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता जें कितें तुका दिसता तें टेम्पररी आनी जें कितें तुका दिसना जें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ऑलरेडी इट इज फिनिश्ड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड ऑलरेडी आख्खो यू नो फूल मेनू तुका दवरला तें काम आमचें फ्रॉम स्पिरिच्युअल टू फिजिकलान हाडपाचें आमची जीब उजार करून आनी तूं केन्ना हें उजार कोत्तलें ओन्ली जेन्ना तूं विस्वास कोत्तलें तूं एक्सेप्ट कोत्तलें आनी एक्शनान घालतलें रायट Yes. Yes. येस सिस्टर रीड In 2 Corinthians 4:13, the scripture says, I spoke because I believed. In the same spirit of faith, we also speak because we believe. Amen. थँक यू जीसस सो बापान जसो संवसार रचलो इवन दो ताका डार्कनेस दिसताले इवन दो ताका सगळें दिसतालें पूण ताणें ताचें फोकस डार्कनेसाचेर दवरूंक ना तो फेथ उलयलो ताणें म्हणलें लेट ते बी लायट आनी उजवाड जालो आनी एवरी डे जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां प्रॉब्लम्स दिसता गोलायत दिसता आनी थँक यू जिजस सगळें दिसता पूण आमचे जिबेर पदवी आसा आमचे जिबेर जिवीत आसा आनी तें जिवीत तो चॉयस आमचेशी आसा सो दर एक दिसा आमी तें कन्फेस करपाक गरजेचें तें अग्री जावपाक गरजेचें Yes. थँक यू जे वी नीड टू स्पीक वर्ड ऑफ लायफ रायट Right, right. लायक हांव थँक यू जिजस जसो देवान हो संवसार रचलो उजवाड केलो तो लायफ उलयलो रायट जसो Yes. आज हांव आपल्या बायलेचेर लायफ उलयलो तशेंच आमी गरजेचे आमचे जिवितार आमचे फॅमिलीचेर वो आमचे यू नो लव्ड वन शेजाऱ्याचेर लायफ उलोवपाक Yes, sister. आनी आतां लायफ उलोवप म्हणजे कितें वॉट डज इट मीन टू स्पीक लायफ तुमच्या उतरांनी सांगाय कितें तरी एग्जाम्पल
to give them the word of God, sister. Yesterday, I'll just add to it. Yes, please. Yesterday, my sister, she is here in London, Mm-hmm. but she was like, I mean, she was getting her stomach bloat, but she thought it is maybe because of gastric lag on her stomach. She like, my Konkani is little broken, but please No excuse problem. me. No problem. तर ताका ते दिसलें ते गोडे ते गॅसीक लागोन आनी कित्याक हें लागोन म्हणोन तो ते तितले पूण फ्रायडेचे दिसाक ताका आनी चड त्रास जावंक लागलो. तो तेणें हिंगा डॉक्टराक कॉन्टेक्ट केलें पूण आमकां हिंगा बेगीन अपॉयंटमेंट मेळोना. तो ताका 2 विकाचो टायम दिलोलो. तो तेज्या घोवान सांगलें, आमी बॉम्बे या जोरी तो तुका खूब त्रास जाता जाल्यार थिंगा वचोन चोया कितें जाता कितें करूंक जाता जाल्यार. वेन शी वेंट टू बॉम्बे आनीक व्हडल्या हॉस्पिटलान ते गेले, सगळे चॅकअप केले. इमिजिएटली ताका डॉक्टरान सांगलें, यू नीड टू गो फॉर अ सर्जरी. सर्जरीका गेले आनी ताका ते आय मीन तेजे ते हे कितें ते ओवरी सिस्ट आहलोलो ताका भितर Mm. बिकॉज ताजो युट्रस काडलोलो. तर ते ताका ओवरी सिस्ट आहलोलो and they had to give, it was a very big operation right from the chest till down, because that one ball, the one big ovary was 5 kg, sister. Mm-hmm. 5 kgs, yes. And the other ones were all small. And she had a very big operation till today in the morning. She didn't come in the sense, but now, praise God, she's okay. But yesterday, when her husband just messaged me and said, please keep her in prayers, I immediately sent up the word for her. Please confess 1 Peter 2:24 that by the stripes of Jesus, I'm completely healed, completely restored, completely made whole in every area of Bella's body. It's good. I Amen. said, keep on repeating. I only gave that word, sister, and I didn't say anything to her husband. And I said in the night, then I called him up just to follow up, like, whole day I didn't say anything in the night. But then he didn't pick up the call. That time I was म्हाका panicky जालें म्हणजे कित्याक ताणें डिक्लायन केलो म्हाजो फोन. Mm. मागीर तेज्या पुताक हिंगा तेजो चेडो आनी चेडूं रावता वेंबली ते म्हाका बरें पयस आहा पूण ताका फोन केलो. ते म्हणलें मावसू आनी तुका 10 मिनटांनी फोन करूं. हांवें म्हणलें ओके. आनीकूय म्हाका ती भिरांत देन नेगेटीव थॉट येता न्ही मागीर. Yeah. आनी तरी आसतना आय रिब्यूक्ड इट आनी मागीर हांव रावलें तेज्या फोनार. म्हाका म्हणून आपूण एअरपोर्टसान फोन कोत्ता तुका मावसू, आपूण वयता आतां इंडियेक and I know what's going on. But I think like, something is there. But I will give you a call once I reach Bombay. मागीर सकाळीं ताणें फोन केलो, ताणें करूंक ना. पायन पोत्तून म्हाका फोन केलो, सॉरी वेरोन, हांवें तुजो फोन घेवंक ना कित्याक डॉक्टर आसलोले म्हणून आपणें ते फोन डिक्लायन केलो तुजो. आय सेड नो वरीज म्हणून. आनीक म्हाज्या भयणीक न्ही आतां आशा जाल्लोली म्हाका कडेन उलोवपाक. कितें मागीर तेणें न्ही एकूच मिनटे कडेन तेजें मातशें तेजें ड्रीप चालू आसलोलें. शी कुडंट टॉक बट 1 minute only she said, hi Veron. I said, don't worry, nothing is happening for you. You're good, you're perfect. I said, nothing is going to happen to you. And I phoned taka sanle, tu uloi naka, you take rest. So, Thank you, this Jesus. type of words we need to give when we know that Correct. person is going through. Correct. That's what Thank you, Jesus. I meant to say, like, in this group. Thank you, Thank you, Jesus. Thank Jesus. Thank you, sister, for sharing. Exactly. आता जेन्ना आमी म्हणटाय लायफ उलोवप म्हणजे कितें, आतां जशें सिस्टरीन शेअर केलां, तिणें कितें केलें, तिणें देवाचें उतर दिलें आनी ती अग्री जाली. करेक्ट सिस्टर? यू अग्रीड, you. Yes, रायट? जें कितें yes, तुवें yes, कन्फेस sister. केलां तुवें अग्री जाला. थँक यू Yes, जीजस. sister. सो लायफ उलोवप म्हणजे वर्ड्स इन एग्रीमेंट विथ द वर्ड ऑफ गॉड, अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी मॅथ्यू 18 आमकां हें दिसून येता. सिस्टर नॅन्सी केवशी, Matthew 18 from verse 18 to 20. Inga Sankta, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. Thank you, Jesus. आता हिंगा आमकां वर्स 18 दिसून येता न्हू, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Thank you, Jesus. आमी जे कितें आमी हिंगा उलयता, आमी जे कितें अग्री जाता हिंगा, ते बापूय अग्री जाता, रायट? सिस्टर Yes, नॅन्सी Yes, yes. वाशी. yes. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ज्या कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो.
आणि ज्या कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. Amen. थँक यू जीजस. सो Thank हिंगा you, हांवें Jesus. देवाचें उतर सांगता, हांव तुमकां खरेंच सांगता, जें कितें संवसाराक तुमी म्हणशात म्हणजे उलयशात, रायट, टू से, चिंततात बरयलां हिंगा, जें कितें तुमी मनान चिंततात बरयलां? ना, ना बरयला ना, उतरांनी रायट, म्हणपाचें. मायंड बरयला ना, थॉट्स बरयला ना, पूण म्हणटात म्हणजे यू नीड एक्शन, यू हॅव टू स्पीक, रायट, से. हय. सो जें कितें तुमी म्हणटात ताका स्वर्गार देव थँक यू जीजस. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जें कितें संवसारान तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. जाल्यार आमी जीं उतरां उलयताय ताका बाप अग्री जाता. जितले पावटी हिंगा देवाचें उतर फुडें सांगता, आनी एक तुमकां हांव सांगता, तुमचे भितरले दोगां जाणां संवसारांत कितेंय विशीं मागून एका मोनाचें जायत जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तें तुमकां दितलो. सो जेन्ना आमी तोंडांतल्यान उतरां उलयता, तूं कित्याक कोता येना, तूं केन्नाच लायफान वयर सरचो ना, तूं बोंडो, तूं बोटो, तूं कित्याक कोता येना, तूं अगली, तूं आनी हें केन्ना करूंक पावतलो, तुजेशी केन्नाच घडचें ना. तेन्ना आनी सिस्टर जाणा आमी हांव जरी तर हांव हे वर्डान नासलोलें जाल्यार पयलीं हांव आय वूड हॅव गॉट पॅनीक. आनी मागीर जाणा न्ही, तूं कितले विचार येताय, अरे तूं हे ते कित्याक रावले, हे ते म्हणून जायती. But करेक्ट. straight away, I didn't say a single word because now I know what is the word of God, and I have learned a lot now through those Bible classes. थँक यू So म्हाका जीसस. ते हांवें डायरेक्टली ताका म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, गो देर ते उतर ताका दी म्हणून. And I was at peace and rest, sister. थँक यू जीसस. सो आमकां दिसपटी आमची जीब टेम करपाक गरजेची, Yes, आनी very much. आनी चॉयस आमचेशी हा, रायट. Yes, sister. कित्याक हिंगा बापान सांगलां, जें कितें आमी हिंगा उलयताय बाप अग्री जाता, आनी जें कितें आमी हिंगा उलयनाय तेंय तो अग्री हें कोत्ता, मानून घेता, स्विकार कोत्ता, एक्सेप्ट कोत्ता. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना आमी आमचे फॅमिली वयर वा आमचे भुरग्यां वयर आमी कस उलयता, तेन्ना कोणाची एंजल्स येवन ते हाकन कोत्ता, सैतानाची, करेक्ट. Yes. थँक यू जीसस. सिस्टर एना तुझे टेस्टमनी रिलेटेड टू एक बायबल इन्सिडंट शेअर कोत्ता, ओके. थँक यू जीसस. Sister, thank you. Sister Nancy, 2 Kings नु 4 गे from 14 to 37. 2 Kings किती सिस्टर? 2 Kings. 2 Macabeo? 2 राजा. Two, Okay. yeah. Thank you, Jesus. 2 Kings किती? 2 Kings chapter 4, verse 14 to 37. Okay. ताणे आपल्या सेवकाक विचारले. ओके सिस्टर, वाचन पयलीं न्हू हांव थोडे लायक हें दितां, कित्याक हो न्हू ओके. चॅप्टर व्हडलो आहा, ओके. सो ओके. ल्हानशें एक सांगता शॉर्ट करून. थँक यू जीजस. हिंगा न्हू एलिशा प्रवादी एक बायलेशीन तो जितले पावटी सॅक्रिफायस भेट करूंक वयतालो न्हू, तितले पावटी न्हू तो हे बायलेच्या घरान रावतालो, ओके. आनी ही बायल ग्रेस्त आहलोली. सो ते बायलेक कळ्ळें हो एक देवाचो प्रवादी म्हणून. थँक यू जीजस. आनी ते बायलेन न्हू आपल्याच्या घोवाक सांगलें, हेका न्हू हो देवाचो प्रवादी दिसता, तेका आमच्या घरा वयर एक रूम दिया, कित्याक ती एक ग्रेस फॅमिली आहलोली, ओके. आनी जेन्ना ती एलिशाक प्रवाद्याक तो रूम दिता, एलिशा प्रवादी आनी ताचो हेल्पर आसता गेहाजी, तेका ती रूम दिताय. आनी जितले पावटी एलिशा प्रवादी ते एरियान वयता न्हू, ते जाग्यार वयता,
तितले पावटी ती एलिशाक त्या रुमाक रावपाक दिता आनी हेंकां न्हू भुरगीं आसना सो जेन्ना एलिशा इचारता हेंकां हांव कितें गिफ्ट दिवं कित्याक तिणें तेका हेल्प केलो न्हू तिणें तेका आसरो रावपाक जागो दिलो सारकें सो तो न्हू तेका भुरग्याचे देणे फावो कोत्ता आनी तिचो घोवय न्हू जाणटे पिरायेर आहलोलो ओके आतां वाच सिस्टर ओके 14 टू किती वाचपाचें 37 ओके थँक्यू होली हांव स्पिरिट राव म्हणटा जाल्यार राव हा थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस ताणे आपल्या सेवकाक विचारले तिका आमी कितें करूया गिहाजीन जबाब दिलो तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव म्हातारो जाला एलिशान ताका सांगलें तिका आपय सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सोरशीं उबी रावली ताणें म्हणलें ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली पूण तिणें म्हणलें ना म्हज्या दोनया तूं एक देवाचो मनीस आनी हे पोरी तुजे चाकोन्नीक फटोयनाका पूण ती ओस्तोरी गोरबेस जाली आनी एलिशान सांगलोले ते पोरी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो तो भुरगो वाडलो आनी एक दीस आपल्या बापायशी वचूंक भायर सरलो बापूय लुंप्याशी आसलो ताणें बापायक म्हणलें आय म्हजी तकली फोडटा बापायन आपल्या चाकराक म्हणलें ताका आवयशी व्हर ताणें ताका उबारलो आनी आवयशी व्हेलो भुरगो तिचे उंटयेंत दोनपार पर्यां बसलो आनी उपरांत मेलो वयर माळयेर वचून तिणें ताका देवाच्या मनशा एलिशाचे खाटीर घालो आनी दार बंद करून ती भायर सरली तिणें आपल्या घोवाक उलो मारून म्हणलें म्हज्या बरोबर एक सेवक आनी गाडू धाडून दी हांव वेगीत वेगीं त्या देवाच्या मनशा सोरशीं वचून येता ताणें विचारलें ताचें शीं आयज तूं कित्याक वेताय आयज अमासूय न्हय सोणवारूय न्हय तिणें म्हणलें आसूं दी मागीर गाडवाचेर बसका घेतली आनी सेवकाक सांगलें चल वच फुडें हांवें सांगल्या बगर थांबूं नाका हे तोरेन ती भायर सरली आनी कार्मेल दोंगराचेर आसलोल्या देवाच्या मनशा सोशी पावली ताणें तिका पयस स्थान पळयली आनी आपल्या सेवकाक गिहाजीक म्हणलें पळय आमची सुनामीत ओस्तोरी येता धांवून वचून तिका मेळ आनी विचार कर तूं बरी आसाय तुजो घोव बरो आसा तुजो भुरगो बरो आसा तिणें होय म्हूण जबाब दिलो ती तशीच फुडें दोंगराचेर त्या देवाच्या मनशा सोरशीं गेली आनी तिणें ताचे पांये दवरले तिका पयस धुकलून दिवन गिहाजी फुडें सरलो पूण देवाच्या मनशान म्हणलें आसूं दी तिचें काळीज मन खूब दुखलां आनी सर्वेस्परान हें म्हजें सोरशिल्लें लिपोवन दवरलां म्हाका कळूंक ना तिणें म्हणलें दोनया हांवें तुजे लागीं पूत मागलोलो म्हाका फटोयनाका अशें हांव म्हणूंक ना एलिशान गिहाजीक म्हणलें तुजो जागो वयर कोचोवन घे म्हजी बेकाटी तुज्या हातांत दवर आनी वचूंक लाग रस्त्यार तुका कोणूय मेळ्ळ्यार ताका वळखूं नाका तूं म्हजी बेटकाटी भुरग्याचेर
दवरतली. पूण भुरग्याचे आवयन म्हणलें, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सोडची ना. तेन्ना तो उठलो आनी तिचे फाटाफाट गेलो. गिहाजी ताचे पयलीं गेलो आनी भुरग्याचेर बेटकाटी दवरली, पूण कसलोच आवाज येवंक ना. न्हय म्हूण Thank you, Jesus. पाल Sister, thank you, आं, Jesus. थँक यू आता जीसस. आमकां सगल्यांक समजोलें, अंडरस्टँड जाला आतां स्टोरी. येस, थँक यू. Yes, Sorry, not sister. story, it's a truth, incident. जो कितें incident घडलो तो ते घडयेक, ते टायमाक. Thank you, Jesus. आतां Yes, हिंगा हो प्रवादी एलिशा ते बायलेशी वयता आनी ते बायलेक तो ब्लेस कोत्ता, रायट? Thank you, हय. Jesus. yes, sister. थँक यू जीजस. आनी जेन्ना तो ते बायलेक ब्लेस कोत्ता तो उतर उलयता, रायट? आनी ते उतर मॅनिफेस्ट जाता आनी ती गोरवेस जाता, सारकें? थँक यू हय. जीजस. आनी वर्स 18 हांव वाचता, ओके? थँक यू जीजस. Some years later, at harvest time, the boy went out one morning to join his father, who was in the field with the harvest workers. Suddenly he cried out to his father, "My head hurts, my head hurts." "Carry the boy to his mother," the father said to the servant. The servant carried the boy back to his mother, who held him in her lap until noon, at which time he died. कितें बरयला? He मेलो तो. died. This time he died. Yes, he died. So she carried him up to Elisha's room, put him on the bed, and left, closing the door behind her. Then she called her husband and said to him, "Send a servant here with a donkey. I need to go to Prophet Elisha. I'll be back as soon as I can." And जेन्ना तेजे घोवान caution गेले, "Why do you have to go?" Her husband asked. "It's neither Sabbath nor a new moon festival." "Never mind," she answered. आणि हे ट्रान्सलेट केल्याक न्हू ती म्हणटा, "It will be all right." आता थँक यू जीजस. आता एक मायक आपल्याचे भुरग्याचे मरण चोवपाक सोंपें? ना. No, हे फिलींग डिस्क्रायब तरी करूंक जाता? ना सिस्टर. no, no. ना, रायट? एक ना इतली पेन, इतलो फियर, इतले वरीज, इतले एन्झायटी की आमचे चिंतनांनी देखून आमच्यांनी एक्सप्रेस करूंक जावची ना ती चिंतूक, करेक्ट? Why? पूण ती केअरफूल रावली, ताचे जिबेंतल्यान तिणें एक जाप काडली. तिणें No, तेजे घोवान तेका वर्स 23 तिचो घोव तेका इचात्ता. थँक यू जीजस. "Why do you have to go today?" her husband asked. "It's neither Sabbath nor a new moon festival." ती कितें आन्सर करता? "Never mind." हें सोंपें? ना. आनी हें कंपेर केलें न्हू नॅन्सी डिफरंट हितून, थिंगा सगळे कडेन बरयला "इट वील बी ऑल रायट." ती कितें उलयता? फेथ? लायफ. faith, faith, ओके. faith. आतां जशी सिस्टर एना आमकां सांगताली तिणें तोंड ओपन करूंक ना फियर उलोवपाक. तिणें तोंड बंद दवरलें आनी हिंगाय न्हू हे वस्तोरेन आपल्याचें तोंड बंद दवरलें. तिका पेन आहलोलो तो पेन आमी उतरांनी एक्सप्रेस करूंक जाता? एक आवयचो पेन? No, ना, रायट? पूण ती ओगी रावली. तिणें yeah. पळयलें न्हू एलिशा प्रवाद्यान उतर उलयलें. आनी तें उतर तिच्या जिवितान मॅनिफेस्ट जालें. इवन तिका सोत मानूंक पयलीं आगोळ लागतालें. तिणें म्हणलें न्हू तूं फकाणां कोत्ता आपल्याची फर्स्ट जेन्ना तो तिका ब्लेस कोत्तालो. पूण तिणें तें आपल्याच्या जिवितान मॅनिफेस्टेशन चोयलें. सो हिंगा तिणें एक जाप काडूंक ना. तिणें आपल्याचे शी गार्डड हर माउथ. थँक यू जीजस. तिणें आपल्याची चेड्याची कूड व्हरोन एलिशाच्या रुमाक दवरली. ती रोडली थिंगा बोब मारली, उयेली मारली, घोवाक कळोक दिलें. ना. ना न्हू घोवाक पळय कांयच खबर ना. घोव इचारता तूं कित्याक वयता? Thank you, हय. Jesus. Okay, फुडें या. And then she had a donkey saddled and ordered the servant, "Make the donkey go as fast as it can." ती सर्वंटाक सांगता, ना.
सांगो ना होको ती म्हणटा जाता तितले फास्ट वच सवकाच वचनाका unless I tell you. So she set out and went to the Mount Carmel where Elisha was. Elisha saw her coming while she was still some distance away, and he said to his servant Gehazi, "Look, there comes the woman from Shunem. Hurry to her and find out." पळया हो क्वेश्चन कितलो ट्रिकी आमकां मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन कितें तूं कहो हाय हाव आर यू मागीर कितें जाता अजून बरो जावंक ना 100% हात मासुरला. दुखता पांय दुखता केन्ना तूं कोणाक फोन कर आनी विचार तूं केश आहा कोहे हाव हाव आर यू आमकां सगळे हिस्ट्री जॉग्राफी सगळे आयकोंक येता रायट बरें ना गो. सारकें मागीर जाण तूं प्रेशर चोडला कोलेस्ट्रॉल चोडला हें चोडला तें चोडला हें देंवला तें देंवला कितें उलयताय लायफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॅक्शन. आनी हिंगाय तो क्वेश्चन पळय हिंगाय तिका येयलो हरी टू हर एंड फायंड आउट इफ एवरीथींग इज ऑल रायट विथ her husband and her son mentioned केला होय. she told Gehazi that everything was ऑल राइट. all right. Is it easy? ना. जेन्ना आमचेशी माउंटन्स उलयता प्रॉब्लम्स उलयता आमी देवाक सांगताय प्रॉब्लम्स ओ सॉल्युशन जेन्ना देव हो संवसार रोचतालो काळोख आहलोलो संवसार वॉयड एम्प्टी डार्कनस आहलोले देव म्हणलें डार्कनस कोडसोर आनी उजवाड जाव तो उजवाड उलयलो ही बायल कितें उलयली एवरीथींग वॉज ऑल रायट जेन्ना एडमाक जिवीत आनी मरणाचो अर्थ कळ्ळो एडम एवेक कितें नांव दिलें मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग करेक्ट येस. Yes. थँक यू जीजस आनी हिंगा ती कितें एक आवयचे काळीज आमी अंडरस्टँड जावपाक शकताय ती म्हणटा शी टोल्ड गेहाजी दॅट एवरीथींग वॉज ऑल रायट तिणें आजुनी डिक्लेअर केल ना तिणें आजुनी डेथ उलयल ना but when she came to Elisha, she bowed down before him and took hold of his feet. Gehazi about to push her away. हिंगा आतां गेहाजी ताका push कोत्ता आनी हेसले सिट्युएशनाक आतां कोणूय आमकां push कोत्ता is it easy to keep quiet or to give XYZ? ना सगळे सांगतले न्हू नेगेटिव्ह सिम्पटम्स कितें आहा ते म्हणजे तो कसोच मनीस न्हू सो करेक्ट पूण चोय आतां तूं अंडरस्टँड जाव आतां ती इतली पेनान आहा आनी वयल्यान हो ताका पुश कोत्ता एलिशाचो जो यु नो सर्वंट आहलोलो ताजो कंपेनियन होय. आहलोलो तो तिका पयल्यान वच म्हणून पुश कोत्ता ती ऑलरेडी दुकान आहा पूण तियेन आपल्याचे यु नो पेशन्स लूज केले फेथ लूज केलो ना. ना. हंबल जाली होय. कितें उलयलें तिणें तिका ना. गेहाजीक कितें म्हणलें तेणें कांय म्हणोंक ना. म्हणोंक ना थँक यू जीजस आनी हे टायमाक तिच्यान तुटोन तिच्यान म्हणोंक जातालें न्हू तूं आनी प्लीज म्हाका डिस्टर्ब करनाका म्हजो चेडो ऑलरेडी थिंगा मेला जायनाहलें होय. सो जेन्ना जितले पावटी आमच्या जिवितान आमकां होपलस सिट्युएशन दिसता आमी ते होपलसनसाचे आमी भावार्थ उलयता आमी लायफ उलयता अग्रींग टू द वर्ड उलयता वो आमी ते फॅक्ट्स उलयता फॅक्ट्स उलयता. पूण हिंगा ती बायल फॅक्ट्स उलोवंक ना रायट थँक यू जीजस Gehazi was about to push her away, but Elisha said, "Leave her alone. Can't you see she is deeply distressed? And the Lord has not told me a thing about it." देव उलयलो देवानूय सांगोंक ना रायट तेणें म्हणलां न्हू हिंगा and the Lord has not told me a thing about it. Even देवान तें कन्फेस केल ना रायट ताचें मरण ना. करूंक ना The woman said to him, "Sir, did I ask you for a son? Did not I tell you not to get my hopes up?" Elisha turned to Gehazi and said, "Hurry, take my walking stick and go. Don't stop to greet anyone you meet. And if anyone greets you, don't take time to answer. Go straight to the house and hold my stick over the boy." Thank you, Jesus. आनी जेन्ना एलिशा वयता न्हू थिंगा तो चेडो जिवंत जाता
by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit. देव ताका जिवंत करता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So हिंगा आमकां हे भायले कडच्यान आयज कितें शिकोंक मेळटा? जेन्ना की तुजे आमी या प्रॉब्लेम उलोवपाचे न्हू, लायक फॅक्ट्स उलोवपाचे न्हू, आनी तेन्नाच देवाचे प्रॉमीस घडोवन येताय आमच्या जिवितान. Thank you, Jesus. See, आमी आतां speaking life means words agreement or agreeing with the word of God. That means हय. words align with the word of God. येस. Even तुझ्या जिवितान सगळे तुका storms दिसता, सगळे तुका सैतान दाखयता, तुका thoughts दिता, आमकां गरजेचें आमची जीब टेम करपाक. Yeah, I must speak the solution, not the problem. Not the problems, correct. And she spoke here solutions only, right? तिने Yes, sister. एक पावटी पासून म्हणक ना तुवें जो म्हाका चेडो दिलोलो तो मेलो म्हणून. इवन तिणें आपल्याच्या घोवाक देखून म्हणक ना, तिणें म्हणलें थँक यू जीजस, इट वील बी ऑल रायट. आनी जेन्ना गेहाजी येयलो तेजेशी विचारपाक तुजो घोव, तुजो भुरगो, तुजो चेडो बरो आहा, तेन्ना पासून तिणें आपल्याची जीब गार्ड केली, आपल्याचे माउथ गार्ड केलें. थँक यू जीजस. आनी ती जिवीत उलयली, तिणें म्हणलें येस, इट्स ऑल रायट, एवरीथींग इज ऑल रायट. थँक यू जीजस. आनी सेम थिंग, थँक यू होली स्पिरीट. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, जेजू मनीस जावन येयल्लो ओ देव जावन येयल्लो? मनीस जावन. आमकां फिलिपायन्स 2, रायट? थँक यू जीजस. फिलिपायन चॅप्टर 2 आमकां दिसता न्हू की तो सर्वंटाचें रूप घेवन येयल्लो, मनीस जावन येयल्लो. थँक यू जीजस. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of servant. He became like human being and appeared in human likeness. So हिंगा आमकां दिसून येता तो 100% मनीस आहलो आनी 100% देव. Thank you, Jesus. So जेन्ना तो मनीस जावन येयलो ह्या संवसारान, थँक यू जीजस, तेका फ्रीडम ऑफ चॉयस आहलोली आमचे भाशेन. हय. Well. आतां आमकां सगल्यांक खबर आहा न्हू, ड्युट्रोनॉमी 30 हांव मागीर शेअर करता स्क्रिप्चर. ड्युट्रोनॉमी 30:19, ड्युट्रोनॉमी 30:15, जायत्यो स्क्रिप्चर आहाय. थंय आमकां दिश्टी पडटा की देवान ओपनली मनशाक चॉयस दिला. इवन गार्डन ऑफ इडनान पळयत जाल्यार देवान आदामाक चॉयस दिल्लो, रायट? ते फळ खावपाचें वो न्हू खावपाचें ताणें चॉयस दिल्लो. ताणें आमकां रोंबट रोचूंक नाय, आपल्या सारकी रोचलीं. सो आमकां ताणें चॉयस दिल्लो. सो दिसपोटी हो चॉयस आमच्या जिवितान आहा, रायट? टू चूज लायफ or टू चूज डेथ. सो एक्झॅक्टली जेजूकूय चॉयस आहलो, रायट? हय. whether to speak life, जिवीत उलोवपाचें ओ जिवीत उलोवपाचें न्हू तें. आनी जितले फावटी ताजे सामकार कुड्डो येयलो ताणें कितें म्हणलें, तूं कितलीं वर्सां कुड्डो आहलो रे? केन्ना ना. कुड्डो जाल्लो? कितकोन कुड्डो जाल्लो? रिसीव सायट. He spoke what? Faith. He लायफ. spoke हय. life. He spoke what he want to see. He spoke like his father. Father said, let there be light, and there was light. जितले फावटी ताका लेप्रोसी मनीस मेळ्ळो ताणें कितें म्हणलें? कोही लेप्रोसी जाली? ना. He said be clean, right? येस. Yes, sister. So Jesus made a decision to speak life, right? Being 100% human, आतां आमी म्हणूंक जायना तो देव, तेको जाता मुको जायना. पूण आमकां हिंगा स्क्रिप्चर सांगता तो मनीस जावन 100% मनीस जावन तो ह्या संवसारान येयलो आनी जो चॉयस आमकां आहा तोच सेम चॉयस तेकाय आहलो. सो ताणें चॉयस घेतलो जिवीत उलोवपाक, ताणें डिसिजन घेतलें जिवीत उलोवपाक आनी एवरी डे आमी डिसिजन घेवंक जाय जिवीत उलोवपाक. जितले फावटी आमी आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, आमी डिसिजन, आमी चॉयस घेवंक जाय जिवीत उलोवपाक. आमचे वयर की आमी अनॉयंटेड, आमी बिलावड, आमी ब्लेस्ड.
आम्ही empowered, आम्ही successful, आम्ही prosperous, आम्ही highly favored. Every day आमचे तोंडांतल्यान हे जिवीत भायर सरोंक जाय. Thank you, Jesus. जेन्ना तुका संवसार म्हणटा तूं useless, तूं dumb, तूं good for nothing, तूं बोंडो, तूं केन्ना वयर सरचो ना. पूण आमचे बापाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? हांवें तुका ब्युटिफुली क्रिएट केला. हांवें तुका तुजे आवयच्या कुसव्यान नीट केला. यू आर युनीक, यू आर प्रेशियस, यू आर माय बिलवड, आय लव यू. आमी जोण एकली युनीक, रायट? इवन आमचे फिंगरप्रिंट्स युनीक. इवन तूं ट्विन्स आसूं तांचे फिंगरप्रिंट सेम आसना. सो आमकां जोण एकल्याक युनीक क्रिएट केलें. सो एवरी डे हो डिसिजन कोणाचो? आमचो वो देवाचो? देवा म्हज्या लायफान कांयच चेंज जायना. पूण तूं एवरी डे तूं म्हणटा वय आजुनी कांयच जायना, आजुनी सिट्युएशन तशेंच आहा, आजुनी पेन जाता, आजुनी हिंगा दुखता, थिंगा दुखता, आजुनी काम मेळना. पूण तूं उलयत कितें? डिस्ट्रॅक्शन. डिस्ट्रॅक्शन. आनी प्रॉवर्ब्स 18 कितें सांगता आमकां? जें कितें तूं उलयता तेजी फळां तुका खावपाक मेळटलीं. इफ सपोज तूं लायफ आतां सपोज सिस्टर नॅन्सी जस्ट अ एग्जांपल आतां या. पपायाचें झाड रोयल्यार केळीं जातलीं? ना. पपाई जातली, रायट? सो लोकांनी जेन्ना येतलो. तूं डिस्ट्रॅक्शन उलयता फळां कितें मेवतलीं? डिस्ट्रॅक्शन. जेन्ना तूं एंगर उलयता फळां कितें? एंगरूच. हय. बिटरनस, स्ट्रायफ. थँक यू जिजस. जायते पावटी जे जिबेन आमी देवाक आर्गां दिता त्याच जिबेन आमी दुसऱ्यांक कर्स करिना. कोत्ताय. जेम्स आमकां सांगता न्हू जेम्स 1:3 नको हांव. थँक यू जिजस. आय थिंक जेम्स 1 आमकां स्लो टू स्पीक सांगता. जेम्स 3, रायट सिस्टर? कितें तें सिस्टम दिता? जे जिबेन आमी देवाक आर्गां दिता तेच जिबेन आमी मनशाक कर्स कोत्ता तें. थँक यू जिजस. जेम्स 3 आहा दिसता म्हाका तें. कित्याक जेम्स 1 आमकां सांगता बी स्लो टू जेम्स स्पीक. 3, 9, 10. वाचता सिस्टर? अरे होल्ड ऑन. थँक यू जीसस. कोंकणीन वाचूंक जाय. वाच. कोंकणीन काडटा. इंग्लिशीन काडलेलें. थँक यू जीसस. इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान वाच सिस्टर, नो प्रॉब्लेम. ओके. James 3, 9, 10. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Amen. थँक यू जिजस. सो हे जायना आमच्या जिवितान जायते पावटी. आतां सपोज रिट्रिटाक गेली, प्रेज एंड वर्शीप केलें, पूण मागीर मातसो शेजारी पासर जालो, स्टार्ट न्हू. तेच जिबेचेर आमी आतां देवाक आर्गां दिल्ली, तेच जिबेंतल्यान आमी आतां कर्सीस हें कोत्ता. थँक यू जिजस. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू कोंकणीन लॉर्ड. जाकोब नो? जाकोब. वाचता? ओय जाकोब ओय नो? ओय जाकोब. ओके. तिचे उद्देशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासताव आणि तिचेच उद्देशी देवाच्या सारक्याची रोचलोल्या मनशाक शिरापताव. आशीर्वाद आणि शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सोदता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. इमेन. थँक यू जिजस. आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना आमची फॅक्टरींतल्यान कितें प्रोड्यूस जातलें? एंगर, रायट? हय. What's thank you Jesus. Sister Nancy, James 1:19 to 21 okay? Remember this, my friends. Everyone must be quick to listen but slow to speak and slow to become angry. Human anger does not achieve God's righteous purpose. So get rid of every thank you Jesus. Thank you, Lord. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your heart. Who plant केलं? खालचा. आमच्या काळजान कोणाचो तरी मायकातल्यान आवाज येता.
Sister Anna? Sister Anna. Thank you, Jesus. Yeah, yeah. Sorry. No problem, sister. Thank you, Jesus. So आता आमकां Thank you. गरजेचे आमचे फॅक्टरींतल्यान उतरां प्रोड्यूस जाताय आनी हिंगा देवाचें उतर सांगता human anger does not achieve God's righteous purpose. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your heart, which is able to save you. So choice आमचेशी हा. होय. What, sister? ओके. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी सोगलीं आयकूंक सुडसुडीत जावचीं, पूण उलोवपांत आनी राग दाखोवपांत आमकां उटावळाय आसची न्हय. कित्याक आमी मनशां रागान कितेंय करता तेन्ना देवाची मोगाची मांडावळ आमी पाळूंक पावना. Amen. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sister 21 वाचलं तुवें? ना, thank you, Jesus. वाचता. ह्या खातीर सगळें मेळ्ळेपण आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर ओंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता. तर हें उतर काल्तिकायेन मानून घेयात. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So already आमच्या काळजांनी देवाचें उतर ओंपलां, रायट? होय. Yes. हे फॅक्टरीन जे जिंगा उतरां प्रोड्यूस जाताय देवाचें उतर सांगता जे तुमच्या काळजान हा ते तोंडांतल्यान भायर सरता ती उतरां. सो ऑलरेडी होय. देवाची उतरां आमच्या काळजान आहाय. सो आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. जेन्ना हिंगा देवाचें उतर सांगता बी स्लो टू स्पीक. आतां ते बायलेचें एग्जाम्पल आमी घेवंक जाता ती उलोयली No. ती ती इवन तेका गेहाजीन दुखलेली तेन्ना ती रागार जाली No. आनी ती रागार जालो जाल्यार ती कितें अचीव करूंक पावता आहली No. ना न्हू. थँक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. So every day, what choice आमचेशी हा. Whether आमी, life, prosperity उलयता or death or destruction उलयता. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. सिस्टर निकिता सेम तिंगे हिंग जालेले न्हू ते रक्तपात जालेले ते बायलेक थिंग पळय जेन्ना हेजो चेडो तेंगे पळय सांगोंक येयले तेका Yes. आतां कांय फायदो ना म्हणोन जेजू करोन तुजो चेडो ऑलरेडी मेलो पूण जेजून तेका उलोवंक दिवना आनी जेजून म्हणलें तूं बावार्थ दवर म्हूण सांगलें की तो बरो जालो म्हणोन तेजे तोंडांतल्यान कांय उतर येवंक दिवना आनी तेका ती मिलाग्रूय घडली तिवूय दाखयली ते रोगपाट जालेली ते बायलेची. Sister सो Nancy, tinga no ekui incident last time to prayer kotasuna beautifully Holy Spirit maka revelation dille po ye scripture ak lagta. Remember this, my dear friends, everyone must be quick to listen but slow to speak. Correct? Slow to become angry. Slow to become angry, okay? Human anger does not achieve. Ata to kon ahlolo? He was in charge of a synagogue. सिनेगॉगे ऑफिशियल जालो. आणि ती बायल जालेली रोगतपाट ब्लिडींग होय जाताले and as per Jewish law तिका stone to death. She was unclean. होय कित्याक थंयच्यान भायर सरोंक जायना आहलें. करेक्ट. तिच्यान भायर सरो आनी ती पब्लिकली आहलेली आनी हिंगा तो एक बापूय तो एक होय बापूय तेणे चोयला आपल्याच्या चोळाचे कंडिशन पळयला आनी ही बायल आतां आनी तो जेजू घेवन येयला आनी ही बायल तेका स्टॉप करता आख्खें एटेन्शन जेजू तिका दिता तेच्यान रागान उलोवपाक जायना आहलें जातालें. आनी हिंगा देवाचें उतर सांगता ह्युमन एंगर डज नॉट अचीव गूड रायचस पर्पज. Thank you, होय Sister Anna. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister. So, थिंगा आमकां तेकोच्यान शिकोंक मेळटा, रायट? तो थिंगा रिएक्ट जालो ताणें म्हणलें तूं जेजूक धाड तूं बिश्तो म्हजो टायम वेस्ट कोत्ता. ते बायलेक म्हणलें ते बायलेक एक कमांड दिल्यार पुरो आहलें दे कूड हॅव स्टोन टू डेथ. होय पूण तो थिंगा स्लो जालो, रायट? येस आनी
एवरी डे पवित्र आत्मा आमकां तेच सांगता न्हू, बी स्लो टू स्पीक, कित्याक आमचे जिबेक आड ना. हय. जेम्स आमी न्हू जेम्स चॅप्टर रीड करया, हें सेशन जालें म्हणटरी थिंगा न्हू आमकां काय बरें जेम्स समजायता आमची जिबेचे वयर. आमची जीब कशी टेम करूंक जाता, ओन्ली थ्रू होली स्पिरीट. जेन्ना एवरी मॉर्निंग तूं उठ्ठा आनी तूं म्हणटा पवित्र आत्म्या, तिनूय गेटी हांव तुज्या हातीन दिता, म्हजे दोळे म्हज्या दोळ्यांतल्यान तूं पळय, म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलय, म्हाका कांयच उलोवंक दिनाका. एफिशियन्स 4 आमकां सांगता, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन कम आउट ऑफ युअर माउथ. हय. ही गेट तूं आतां कोणाक सरेंडर करता? पवित्र आत्म्याक पवित्र सरेंडर आत्म्याक. करता. आनी हो चॉयस कोणाक आहा? आमकां आहा, रायट? येस. डिसिजन आमी घेवंक जाय, रायट? आतां हय. जेजून डिसिजन घेतलें, जेन्ना तेका ब्लायंड दिश्टी पडलो, तेणें म्हणलें रिसीव सायट. लॅप्रसी दिश्टी पडलो, बी क्लीन. सो ताणें तो चॉयस घेतलो, ताणें तो डिसिजन केलो, रायट? टू स्पीक फेथ, टू यूज द पावर ऑफ लायफ एंड डेथ, जी ऑथॉरिटी आमकां आहा. Because we are created in His image and likeness in spirit. We are one. Adam so understand जालो आनी एडमान immediately एक नाव दिलें mother of all living. येस सिस्टर. So आमकांय गरजेचें be slow to speak and prudent to listen. Be slow हय. to angry. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आणि आयज न्हू in a mighty name of Jesus आमी सगळे कॅन्सील करया जे कितें आमी आमच्या जिवितान आमचे भुरग्यां वयर वा आमचे फॅमिली वयर वा आमचे आमचे सेल्फा वयर आमी जे कितें कॉन्ट्रडिक्टींग टू द वर्ड उलयलें ते देवाच्या नांवान हेच वक्तार सगळे कॅन्सील. द हार्वेस्ट इज destroyed in the mighty name of Jesus. And it is uprooted from the root and cast into the sea of never return. Thank Thank you, you, Lord Lord. Jesus. The Thank you, harvest Jesus. is destroyed, and we do not doubt, and we know, and we do, and we declare it in the mighty name of Jesus. We are Amen. blessed, we are highly favored, we are the beloved of Jesus, and we are the righteousness of Jesus in Christ. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Thank you. Jesus.